म्हादय न्हंय वाचोवपा खातीर आनी गोंय सरकाराक म्हादय न्हंय वाचोवपाची बुद्द येवची म्हूण प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट संघटना आनी म्हादय न्हंयचो मोग आशिल्ल्या लोकांनी बुधवारा पणजेंत म्हादय न्हंयचेर अवलंबून आशिल्ली राजधानी पणजेंतली मांडवी न्हंयची पुजा करून आरती केली. आतां तरी गोंय सरकाराक म्हादय वाचोवपाक बरी बुद्द मांडवी न्हंय दिल्या पुरो अशें प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाचो मुखेली शिरोडकार म्हणटा. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान कर्नाटक सरकाराक दिल्लें पत्र स्थगीत दवरलां तें राज्यपालान प्रधानमंत्र्या मेरेन हो विशय पावयलो म्हूण. मुखेलमंत्र्या कडेन ही हिम्मत नाशिल्ल्यान तो परवानो स्थगीत दवरपाक केंद्रीय मंत्रालयाक 2 म्हयने लागले अशें शिरोडकार म्हणटा. पयलीं म्हटल्यार म्हादय माय हेका आमी देव मानता आनी कर्नाटकान जे षडयंत्र केलें कर्नाटक गव्हर्मेंटा कडेन मेळून की म्हादयचें पाणी वळोवपाचें तें वळोवपाक आमी कशेंच दिवपाना आनी गोंयकार जे आमचे आसा ते आमी सामके देव भक्त आसता. आतां खंयच्यान ना खंयच्यान गोंयकारांक जागृत करूंक जाय ताका लागून आमी अशें ठरयलें की गोंयकार जागृत जावंक शकता ह्या देवाच्या नांवान आनी म्हादय माय पेक्षा मोठी देवी आमच्या गोंयान आसूंक शकना कारण तीच आमकां उदक दिता तीच आमकां जिवन दिता आनी ताका लागून तिका आमी जिवनदायिनी म्हणटा. ताका लागून आज आमी असो निर्णय घेतलो की म्हादयची महाआरती करतले म्हणून. कारण महाआरती कोणाची करतात जेका आमी महामाया म्हणटली कारण हे म्हादय मायेन आमचेर खूब माया केल्ली आसा. सह्याद्री घाट जो आसतलो वो जो साकार जाल्लो आसा तो म्हादय मायेक लागून आयल्लो आसा आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा की म्हादय माय जी आसा ती गंगे पेक्षा पयलीं तिजो उगम जाल्लो. गंगा माता जी आसा ती मागीर जन्माक आयली पूण म्हादय माय गंगे पेक्षा पयलीं जन्माक आयली. सो ह्या म्हादय मायचो इम्पॉर्टन्स जे आसा ते आमकां गंगे सारकेंच आसा. जितली पवित्र गंगा माता आसा तितलीच पवित्र गोंयकारांक लागून म्हादय माय आसा. ताका लागून म्हादय मायची आरती आनी त्या आरतीच्या माध्यमांतल्यान ब्लेसिंग्साच्या माध्यमांतल्यान फतयाच्या माध्यमांतल्यान सर्व धर्म सगळ्या धर्माच्या लोकांक आमी एकठांय हाडूंक सोदता. सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक आमी एकठांय हाडपाचो प्रयत्न केलो. आतां आमी सगळ्या धर्माक एकठांय हाडूंक सोदता कारण म्हादय वाचली जाल्यार गोंय वाचतलें आनी गोंय वाचलें जाल्यार आमी वाचतले. दुसरी गजाल अशी आसा की केंद्रान आज एक लेटर दिल्लें आसा तातूंत म्हटलेलें आसा की जे लेटर कर्नाटकाक दिल्ले इसी ती तेंच्यांनी एबियन्सान दवरल्या. आमचें अशें म्हणणें आसा की ते एबियन्सान दवरपाक फाटलें कारण जें आसा तें प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाची आतां पर्यंतची आंदोलनां. कारण 1 तारखेर जेन्ना आमी रस्तो रोको केलो तेज्या पयलीं तेंच्यांनी निर्णय घेतलो की वयर वतले आनी खंय तरी मिटींग घेतले. मागीर 20 तारखेक जेन्ना आमी आंदोलन करपाचें ठरयलें त्या टायमार अशें जालें की तेंच्यांनी आमकां मिटींग दिली जावडेकरा कडेन आनी आज जेन्ना आमी ठरयलें करतले तेन्ना आज तेंच्यांनी तें लेटर काडलेलें आसा. प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचो धसको हो सरकारान घेतिल्लो आसा आनी ताका लागून आमी अख्ख्या गोंयकारांक उलो मारता की सगळ्यांनी एकठांय येवचें आनी म्हादय मायक राखचें. हेजें इतलेंच आमचें म्हणणें की आमचो जो गोंयचो मुख्यमंत्री आसा तो मुख्यमंत्री अकार्यक्षम आसा आनी हें जावपाक कारण इतलेंच की आयचें लेटर आयलां किंवा एक पॉझिटिव्ह जो नोट आयिल्लो आसा तेजें कारण इतलेंच की गोंयान जे नवीन गव्हर्नर आयले त्या गव्हर्नरांनी जेन्ना प्रधानमंत्र्याची भेट घेतली म्हणून हातूंत आमच्या मुख्यमंत्र्याचें कांयच कॉन्ट्रिब्युशन ना अशें म्हाजें स्पश्ट मत आसा. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान पत्र स्थगीत दवरलां तें गोंयकारांक फटोवप. आमी गोंयांतल्यान गेल्ल्या शिश्टमंडळान पत्र फाटीं घेवपाची मागणी केल्ली स्थगीत दवरपाची न्ही अशें गोंय फॉरवर्डचो मुखेली गोंय राज्याचो आदलो उपमुखेलमंत्री फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. ऑल पार्टी डेलिगेशन बाब प्रकाश जावडेकराक मेळपाक गेल्लें. हांवूय ते डेलिगेशनाचो एक पार्ट आशिल्लो. 4 नोव्हेंबराक आमी गेल्ले. 4 नोव्हेंबर जावन 4 डिसेंबर आनी आज आमी 18 डिसेंबराक आहा. म्हळ्यार 1.5 म्हयन्यान आमी जें कितें 4 नोव्हेंबराक मागूंक गेल्ले आमी कितें मागताले तेन्ना की पयलें म्हणटा तें लेटर अभेयन्सान दवरात. जे 4 नोव्हेंबराक आमी डिमांड केल्लो तो आमकां 1.5 म्हयन्यान मेळ्ळा. हाजेर अशें दिसता की प्रकाश जावडेकर गोंयकार न्ही पूण तो चड सुशेगाद गोंयकारा परस आनी चड करून हे म्हादयच्या मॅटरान आनी म्हादयच्या मॅटरान जे भशेन कॉन्स्पिरसी जाल्ली आहा आनी जे स्टेक्स इतले चड आहात तातूंत सस्पिशनान हें सगळें पळोवप हें म्हाका दिसता साहजीक आहा. आज ऑल्दो वी हॅव वेलकम द स्टेप ऑफ किपींग द लेटर इन एबेयन्स वी फील दॅट दीस इज नॉट वॉट वी डिमांडेड. This is just a consolation. Basically, what we had demanded was withdrawal of the letter or revocation of that letter, which has not as yet come, which was the minimum that Mr. Prakash Javadekar could have done, because the letter has been issued without application of mind,
विदाउट एनी प्रॉपर, इट वॉज इट सेल्फ अ फ्रॉड. लेटर जे कर्नाटकाचें एप्लिकेशन आशिल्लें हेंच पयलें फ्रॉड हें आमी NGTन एक्चुली सिद्ध करून दाखयलेलें आहा. हाजेर अशें दिसता की सरकार एक गोंयकारांक क्रिसमस आनी नवें वर्स बरें वचचें तितले म्हणसर एक अभेयानसान लेटर दवरलेलें आहा. सरकार अजून मेरेन ठाम निर्णय ह्या इश्यूचेर घेवपाक तयार ना. आनी जे म्हणसर हो ठाम निर्णय येना ते म्हणसर गोंयची लायफ लायन जी आहा, जी आज चडांत चड उदकाचो व्हडलो सोर्स म्हणून वता, चड करून हे 5 तालुक्यांत, दॅट रिमेन्स थ्रेटन. सो हाजे वयच्यान अशें दिसता की इटर्नल विजिलन्स इज द नीड ऑफ द आवर, एस्पेशली फॉर गोंयकार्स, बिकॉज दीस गव्हर्मेंट एंड द सेंट्रल गव्हर्मेंट कॅनॉट बी फुल्ली ट्रस्टेड with regard to Madhai. Keeping the letter in abeyance was what we expected on the 4th of November. If not, at least on the 6th of December, soon after the elections got over, the by-elections got over in Karnataka. This is a much delayed decision. So, haje waylan ashe dista ki the conspiracy is still on. This is actually appearing to be an eyewash. And therefore we need to condemn an eyewash, and we want proper concrete decision which is applied on the ground. फाल्यां मायनींग सुरवात जालें जाल्यार पसून 70च्या लोकांक पयशे मेळटले पूण उदकाक फाटीशेर जावन लोक मरतले, ही परिस्थिती आहा. आनी हाजे खातीर आमी गोंयकारांक आज जागृत करपाक ही म्हादयची आमी आरती केल्ली आहा.